शिक्षण प्रसारक संस्थेतर्फे आज जाता आमी एक खुशखबरी भोगता आमकां आनी आनंदाची गोष्ट आसा आनी ह्या दृश्टीन पेडणे तालुक्यात आमचे प्रथम आयिल्ले अशा हाजे अभिनंदन करपा खातीर आमी हांगा जमल्या. समस्त पेडणे वासियांच्या तर्फे मनपूर्वक हांव अभिनंदन करतलो कारण अथक अशा परिश्रमांतल्यान आयज चैतालीबाईन ही यश संपादन केल्लें आसा आनी आयज पेडणे तालुक्यांत प्रथम येवपाचो मान जो आसा हो चैतालीबाईक आयज फावो जाल्लो आसा. हांव चैतालीचें अभिनंदन करता आसतना हांव चैतालीक इतलेंच सांगतलो की चैतालीन ध्येय चिकाटी आनी सातत्य दवरून हे येदे व्हडले यशा पर्यंत पावले आसा आनी त्याच बरोबर ताचो फ्युचर जो आसा हो तेणें आतां निश्चित केल्लो आसा की सायन्स ह्या स्ट्रिमीन वचून ताका आपलो फ्युचर करपाचो आसा. पूण हांव चैतालीबाईक इतलेंच सांगतलो की यशा पर्यंत मजल मारता आसतना अनेक अडचणी येतल्यो. त्या अनेक अडचणी सामोरे वता आसतना तूं स्वाभिमानान आनी धिरान तांचेर मात करतले हाची आशा आमकां आसा आनी येणाऱ्या काळात आमच्या पेडण्याचें नांव चैतालीबाईच्या नांवान वळखले वयतले. मडगांवच्या कोंबडेश्वराचो आशिर्वाद हो पूर्ण तरेन तुज्या फाटीशी आसतलो पूण अथक परिश्रमांतल्यान आनी खंय यशा कडेन वाटचाल करता आसतना खंय न डगमगता आनी न थकता आपले पांय जमनीर दवरून यशा पर्यंत तूं मजल मारतलें आनी त्या ध्येयाचो पाठलाग करून तुज्या फाटल्या करण्यान त्या ध्येयाक सुद्दां हरयतलें ह्यात कांयच दुबाव ना. हांव परतून एकदां तुजें अभिनंदन करतलो. आमी गौरव हो इतल्याच खातीर करता जे यशवंत विद्यार्थी असतात गुणी विद्यार्थी असतात त्यांच्या फाटीचेर कौतुकाची थाप ही तितल्याच गोष्टीं खातीर दिता कारण अशा विद्यार्थ्यांतल्यान दुसऱ्या विद्यार्थ्यांनी प्रेरणा घेवची. दुसऱ्यांनी सुद्धा आज चैतालीबाईक जर यश आज संपादन जाल्लें आसा जाल्यार इतर सुद्धा अशे अनेक चैताली आयज आमच्या पेडण्यात निर्माण जातल्यो. अशा पद्दतीच्या ह्या गौरव कार्यक्रमांतल्यान स्फूर्ती घेवन गौरव कार्यक्रमांतल्यान प्रेरणा घेवन तांच्यांनी आपापल्या शालेय शिक्षणान आसतले उच्च माध्यमीक विद्यालयीन शिक्षणान आसतले यशा पर्यंत मजल मारपाक ती भुरगीं खंयच फाटीं सरची न्हू होच आमचो ह्या गौरव करण्या फाटल्यान आमचो हेतू असता. हांव परतून एकदा चैतालीबाईचें हांव अभिनंदन करतलो तांच्या पुराय फॅमिलीचें हांव अभिनंदन करतलो आनी त्याच बरोबर हांव चैतालीक एक सुचनाय करतलो कारण तुज्या स्टेजींतल्यान हांवूय गेला म्हणजे हांगा मॅथ्स टिचर आमची सुषमा गावडे मॅडमूय आसा सरूय मॅथ्स शिकयतात म्हणजे हांव एक उदाहरण तुका दितलो की एखाद्या मॅथ्साचे थियरम किंवा प्रॉब्लम सुद्दां सोल्युशन करपाक टिचरा बरोबर तुका एखाद्या फ्रेंडान जरी हेल्प केली आसतली आनी ती तुका पेपरान जरी तेजी हेल्प जाली जाल्यार ताची जाणीव मात्र दवर आनी तीच जाणीव जी आसा ती तुका खूब व्हडल्या यशा पर्यंत पावयतली. तेव्हा कामेश्वराचो तुका आशिर्वाद आसतलो. आमच्या सगळ्यांचे शुभेच्छा तुज्या फाटल्यान आसात. तूं येणाऱ्या काळात चैताली गावडेक एक वेगळे डेझिग्नेशनाच्या नांवान चैताली गावडेची वळख जावची इतली हांव शुभकामना आनी शुभेच्छा बाय चैताली घेता. देव बरें करूं. श्री देव कमळेश्वर आनी पंचायत आयज जे गावडे कुटुंबीय आहात ह्या घरानच शैक्षणिक म्हणतात ते सगळे जाण एज्युकेटेड आसात. ह्याच वातावरणात वाढलेले ही भुरगे आसात ती आयज यशात बरोबर घेवन आसात. हेंचे जे जल्मच जाला तो यशाच्या घरान जाला अशें म्हाका दिसता. ताका लागून ती प्रत्येक गोष्ट आत्मसात करतना आपापल्या सिनियर जो आसात तेंचो मार्गदर्शन तेंचे घेऊनच ती फुडें वयतात आनी तेच घेवन आयज इतल्या आमच्या पेडण्या तालुक्यात त्यांनी जो नंबर 1 घेतला त्याचे एक कारण आसा की हे शैक्षणिक घराणे आसा. प्रत्येक जाण त्या नानापासून सुरवात केली सुद्दां जाल्यार संस्कार कशे आसचे जाल्यार ते ह्या घरांतल्यान काडटात. आयज खरेंच बरें दिसता की आमी ज्या भुरग्याक आयज शुभेच्छा दिवपाक येयल्यात किंवा तेचो गौरव असो सादोसो करपाक येयल्यात पळय ते खरेंच ताका पात्र आसा आनी तेंच्या हे कार्य जे आसा हे जे शैक्षणिक क्षेत्रातले जे त्याचे कार्य आसा असेच आता आमचे बाब आमच्या कृष्णा पालेकरान सांगितलं ते भाशेन तेंचे उतुंग असे जावचे तेंचे सदांच पांय जमनीर आसचे आनी तेणी शैक्षणिक क्षेत्रात भरपूर भरारी घेवची आनी आमचे कोरगांवचें नांव वयर काडचे त्याच बरोबर आमचे पेडणे गोवा हे अशें नांवां वयर फुडें घेत तेणी फुडें सरचे. हांव ताका तेच्या ह्या यशा बद्दल ताका शुभेच्छा दिता तेचें अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव पेडणे तालुक्यात फर्स्ट येयले म्हणून खूब खुशी जालेली आसा. माझ्या पेरंट्सांनी माझ्या दिदीन माझ्या काकान आत्माराम गडेन म्हाका खूब सपोर्ट केला गायड केला आनी टिचर्सांनी खूब मोटिवेट केला आनी माझ्या दिदीन म्हाका जे डाउट डिफिकल्टीज आसले ते सॉल्व करपाक हेल्प केली. सो ट्युशन बी ना ट्युशन ना फक्त यूट्यूब चॅनल आसता तेची मातशी हेल्प केली. आनी कितले तास अभ्यास करताले? 10 to 11. ओके. आता फुडें कितें ड्रीम? सायन्स घेवपाचें आसा स्ट्रीम. ओके. आयज आमी पळयलें
आमच्याकडे श्री कमलेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्था कोरगांव आमच्याकडे 2 प्री प्रायमरी आसा, 2 प्रायमरी आसा, 2 हायस्कूल आणि 1 हायर सेकंडरी. गेले जसे आत्ता काका LV सरान म्हटले की गेली जवळजवळ 15 ते 20 वर्ष दोन्ही स्कूल आणि जे हायर सेकंडरी आसा तांचो जो निकाल आसा 100% आसा. गेल्या वर्सा आमच्या चडशा भुरग्यांक पॉलिटिकल सायन्स हो 11वी जो आशिल्लो तेका 100 आउट ऑफ 100 चडशा भुरग्यांक आमी क्वॉलिटी रिजल्ट आमी दिता. आयज जर आमी पळयलें आमच्या दोन्ही शाळेचो निकाल जो आसा तो 100% आसा. आणि जे पयले जे येयल्ले आसा श्री कमलेश्वर हायस्कूल देववाडा, चैताली महेश गावडे ती माझी पुतणी आसा. आणि खूप जसे आत्ता LV सरान म्हटले, काकान म्हटले की 100 वर्सां आयज आमच्या संस्थेक जाता आणि गेली 9 वर्ष ह्या संस्थेचे हांव नेतृत्व करता. आणि आयज खरोखरच म्हाका अशें बरें दिसता की म्हाजीच पुतणी 100 वर्साच्या काळान ही अशा प्रकारचे पेडणे तालुक्यात प्रथम येता आणि जी ती धुरा आसा पळय तेणी आयज फाटल्यान चलयली आसा. म्हणून पुनश्च काकाच्या वतीन, चेअरमॅनच्या वतीन तुझ्या अभिनंदन करता. आय एम व्हेरी मच प्राऊड अबाउट यू अँड गॉड ब्लेस यू इन फ्युचर अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर जर्नी.